फर्मागुडी किल्ल्याच्या वणटीचो एक भाग सोमारा कोसळ्ळो. यान आदी 3 वर्सां पयलीं किल्ल्याची एक धड कोसळिल्ली. ती आजून दुरुस्ती जाल्ली ना. किल्ल्याच्या भोंवतणी झाडां झुडपां वाडल्यात. पळोवया खासा रिपोर्ट. पुर्तुगेज राजवटीन 1626 फार्मागुडींत हो किल्लो बांदिल्लो. आतां हो किल्लो ल्हवू ल्हवू कोसळपाक लागला. सोमारा किल्ल्याच्या वणटीचो एक भाग कोसळ्ळो. 3 वर्सां पयलीं किल्ल्याची एक धड कोसळिल्ली. ती आजून दुरुस्ती जाल्ली ना. किल्ल्याचे भोंवतणी झाडां झुडपां वाडल्यात. ह्या किल्ल्यार सरकारी शिवाजी जयंतीची मुखेल कार्यावळ व्हडा दबाज्यान जाता. तेन्ना मंत्री आमदार ह्या किल्ल्याचे सोबितीकरण करपाची आश्वासनां भरपूर दितात, मात उपरांत कांयच ना. हो किल्लो कोसळपाचे वाटेर पावला म्हूण आदलो सरपंच राजेश नायक हाणें हुस्को उक्तायला. शिवाजी किल्लो हो एक बरो तेंपाचो एक म्हणजे आंतीक आमचो एक पर्यटक स्थान, तशेंच एक शिवाजीची एक ते स्मृती आहा थंय. आनी शिवाजी बद्दल आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा. हांगा कितें जाता, शिवाजी आनी शिवजयंती आमी पळयता की शिवजयंती पुरतो त्या किल्ल्याक रंग मारतात, कलर करतात आनी निवळसाण सगळें करतात. आनी नंतर मागीर कांय एक वर्स कांय आसना. मागीर कांय आमचे खंयचे तरी स्थापनाक जे कोण लोक आसा, जांकां समाजसेवा करता दिसता, ते येतात थंय झाडां मारतात, निवळ करतात, कितें तरी करतात. सो जे डिपार्टमेंट आसा ते डिपार्टमेंट फक्त CM येता जावं आमदार येतले जावं मिनिस्टर येतले म्हणून तितकी पुरती थंय निवळ करता, तेजे भायर कांय करना हें म्हाका लक्षान आसा, हांवें पळयलां. आनी हें जे कितें मोडामोड चालू आसा थंय, ही गेल्ले कितले वर्सां मोडामोड चालू आसा आनी तें मोडत आसा. आनी तें रिपेर करपाची फक्त लोकांची म्हणजे आमदारांची मिनिस्टरांची आश्वासनां आसा. तेजे मुखार तें कांयच जायना. हें आमी पळयलां. थोडो करून म्हाका दिसता तो शेवटी सगळो किल्लो मोडटलो आनी नंतर तरी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाक जाग गेल्यार बरें आसा. हो किल्लो संवसारभरांतल्या पर्यटकांचे आकर्शणाचे केंद्र. पुर्तुगेज काळांत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे देखरेखी खाला तो बांदिल्लो. ह्या किल्ल्याची बेगिनात बेगीन दुरुस्ती करची म्हूण बांदोडचो सरपंच सुकानंद कृपासकर हाणें मागणी केल्या. छत्रपती शिवाजी महाराजाचो फोर्ट आहा तो आमच्या ज्युडिशनान येता. फाटल्या टायमाक हांव सरपंच आसतना जेन्ना ट्युरिजमा कडेन गेलो की फोर्टा कडेन मातशें तुमी लक्ष दियात, कारण थंय फाटल्या एका जेन्ना विजीट केल्ली आमी तेन्नाय थंय कॉलेप्स जाल्ले. हे काय कॉलेप्स जाता. तेच बरोबर माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतजी हेंकाय आमी सांगले की तो फोर्टाचे मातशें जाता तितके बेगीन रिनोवेट करचें. तेच बरोबर माननीय वीज मंत्री बाब सुदीन देवळकान ते प्रस्ताव मांडलो आनी ते फुडें घेवपाचो तो निर्णय जालो. तेजो इस्टिमेट म्हाका दिसता पुटप चालू आसा. तेच बरोबर जे आतां ते मायनर वर्क आसा ते इमिजिएट जावं जाय, कारण छत्रपती शिवाजी महाराजाची जी हिस्ट्री आहा ती कायम टिकपा जाय. जो फोर्ट आहा तो आमी मेनटेन करपा जाय. कारण गोपाळ गणपती देवस्थान हे पयले भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री आसतना पयलीं देवूळ बांदलें. तेच बरोबर जे ट्युरिस्ट येता ते एट्रॅक्ट थंय जाता, तेच बरोबर ते फोर्टाचेरूय जाता. आयज हे फोर्टाची परिस्थिती पळयता खंय तरी खटकता. जाता तितके बेगीन सरकारान लक्ष घालचें, जेणे करून जे आमचे ट्युरिस्ट येता त्या लोकांक एक बरो फोर्ट दिवचो पळोवपाक. सरकारान समज जर मेंटेनन्स तुमकां दिलें बांदोड्या पंचायतीन तुमी करचें म्हणून, जाल्यार तुमी तयार आसा काय म्हणून? बांदोडा पंचायती करपाक तयार आसा म्हटल्यार बांदोडा पंचायतीक फंड ना. जर ट्युरिजम डिपार्टमेंट कडून जर आमकां फंड दिता जाल्यार पंचायत आमी रेडी आहा हें करपाक, सांबाळपाक. आमी आज फर्मागुडी शिवाजीच्या किल्ल्यार आसा, जो पर्यटन दृश्टिकोनाच्यान अत्यंत म्हत्वाचो आसा. सबंद गोंयभर सबंद देशभर म्हणल्यार जाता की फोंडा जो मध्यभागी आसा फर्मागुडी किल्लो हो प्रसिद्ध आसा. आज तेजी दुर्दशा जायत गेल्ली आसा. कॉलेजीच्या PS कॉलेजीच्या सायडीनूच हो किल्लो आसा. जे किल्ल्यार पळयल्यार तुमी आतां सगळे भितर पळयत जाल्यार भितर सगळे तण वाडलेले आसा. सगळे गोरवां हांगा तण खावपाक भोंवता. कोणाचेच हांगा मार्गदर्शन ना. एक सेक्युरिटी हांगा आसा पूण तो कांयच काम करना. फक्त तेगे कितें हांगा गोरवां आहा ती आमडोवपाची तेजी इतलेंच काम आसा. आज हांगा गेले 2-3 दीस पयलीं एक भिंत कोसळिल्ली आसा. भिंत मोडून पडल्या किल्ल्याची. तेजी पयलीं 2-3 वर्सां मोडून पडलेली किल्ल्याची भिंत आजून पर्यंत सारकी गेली ना फाटल्या वटेच्यान. आनी सबंद परिसर जो आसा हांगा झाडां झुडपांनी भरलेलो आसा. कॉलेजीचे भुरगे वयता थंय. हांगा फाल्यां सकाळीं कितें घटनाय घडोवंक शकता. पर्यटक दृश्टिकोनाच्यान मोठ्या प्रमाणांत हांगा पर्यटकूय किल्ल्यार भोंवपाक येता. तेन्ना हेजी कोणूच दखल घेयना. फक्त शिवाजीच्या टायमार येता मातसो
कितें शिवाजी किल्ल्याक शिवाजीक हार घालता आनी शिवजयंती मनयता. शिवजयंती निमतान मोठ्या प्रमाणात लोक रस्त्यार येता, जय शिवाजी जय संभाजी ही घोशणा दीत मिरवणूकय काडटा. पूण ह्या किल्ल्या कडेन वर्सभर कोणूच पळयना अशें हांगा जाल्लें आसा. तेन्ना सरकारान हेजी बेगोबेग दखल घेवची अशी मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर.